दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मगाच्या भाव भयणीनो आयल्या वार एकूटामांक आयिल्ले घोव बायल आनी दोगां भुरगीं. घोव बायल्या गांवांत आसा, ताका एका म्हयन्यांत काम एका म्हयन्यांत घरा येवंक तशें. आनी आतां येता आमकां मस्तू कश्ट जाता म्हूण कोरोनाच्या टायमार तो 8 म्हयने येवं नातलो. आतां रिटायर जावन 4 आसा, देखून एपटी आयला तो. आनी आयिल्ल्या वेळार एपटी आमकां मस्तू कश्ट जाता म्हणून. आनी भुरगीं रडटात. भुरगीं एकलो PUCंत आसा आनी एकलें चेडूं फस्ट PUCंत आसा, एकलो पुतो सेकंड PUCंत आसा. भुरगीं आमकां शिकोवंक जाता तेन्ना आतां सेकंड PUC आमी बरें एनकरेज सरलो. म्हाका शिकोवंक जाता तेन्ना घरांत मस्तू इराराय जाता म्हणून. आनी पप्पा एक 5 दीस आमचे कडेन उलयनात रावता आनी सडनली उलयता. परतून उलय कांय जायनातल्या वृत्त करता. ल्हानशें एक कलेन गडिता, ल्हान गडिता सांगाता घालता आनी एकच पटी फ्लेअर अप जाता म्हणल्यार एकच पटी बस्ट जाता, एकच पटी गलाटूच करता घरांत उलयता आनी मागीर रावता. 5 दीस कोणा कडेन उलयना. ताचेंतल्याक आसा भितर भायर येता, आमच्या सांगाता जेवंक येना. थोडे ताका मोण जाल्ल्या वेळार जेवता, ताका मोण जाल्यार न्हिदता, ताचेंतल्याक ता म्हणून. आनी कोणी क्लोज फ्रेंड्स आनी आमगेर येनात. आयल्यार ताका जायना, म्हाका किरकिरी जाता काल तुमचें म्हणून. म्हजो इश्ट थोडे पटी म्हाका मेळोंक येता, हांव खंयच्यान तांच्या घरा वचना म्हूण तो म्हज्या घरा येता. आनी आयिल्ल्या वेळार किरकिरी जाता म्हणून. आनी चेडूय रडटा, म्हजे फ्रेंड्स आयले ताका जायना, आमी उलोवंक बसल्यार जायना म्हणून घरांत. आनी आवयचीं कोणें तिणें खंय वचूं नजो, कोणा फ्रेंड्सां मेळों नजो आनी तशें म्हणून. आनी ती खंय गेली जाल्यार शांत पळोवन रावता, कोणा ताका खंय गेल्ली, कोण तेजी फ्रेंड्स आहा तें बरें पळोवन रावता. ताका अठराशी किरकिरी जाता म्हणून तशें. आनी ताका एक थोडीं कामां मात ताणें करचें, ताच्या ऑफिसान करचें केलें काम तें. आनी घरा दुसरें कांय घरा खंयचें काम तो ताका लायक ना. एक कालें म्हळ्यार एक अर्दो घंटो सुद्दां चलता जलांत, तितल्यांत तें चलचें काम ताका मस्तू लायक. उरलें कांय ना म्हणून, उरलें कांय ना ताका. आतां इतलीं बरीं झाडांत आनी तें बरें आमीच करचें, मम्मीन आमी सांगता म्हणून करचें. तें पळोवंक येचें, पळोवन खुशी पावचें कांय ना म्हणून. एका तरेचें ताचें तें आमकां संतोशू ना आनी अशें म्हणून. आनी घडये घडये एक व्हडल्या रागान अशें थांबडो जाता आनी एकच पटी रागान उलयता तो. खोलो गलाटो आवटबस्ट. थोडे वटी पावसांनी आसना, एकच पटी मोडां जातात आनी कसो पावस पडलो ना, क्लावड बस्ट म्हणटा ताका. केरळांत पळय क्लावड बस्ट खंय तो एक मोडां जावचें आनी एकच कडेन पावस वचचो, एकच पटी. पयलें कांय ना, वत आनी परत आसता. तितल्या पावसा 1-2 वरांच्या पावसाक आवर येवन जाल्यार बरी जाता. कठीण 2-3 घंटाचो पावस, कठीण म्हळ्यार कठीण तशें. क्लावड बस्ट म्हणटा ताका. सिरान दरीचो पावस, सिरान दरीनी वत्ता पावस म्हणटा आमी तशें. देखून ह्या नमनेर घरार जाता. आमकां इरार जाता. आतां 1-1.5 म्हयनो जावन आयलो, इरार जाता म्हणून तोय बसला आनी आयकता. आनी तो ताचीं कारणां सांगता कलीं. कारण एक समज जायनात, कुटुंबाचे विशय काडटा थोडे वटेन कलीं, ताका पर्टिक्युलर कारणां दिसनात. आनी सरी एक की कुटुंबाचें कल सांगल्यार तूं सुखीदार. तांणी काल सांगलें ताणें उठचें, तांकां प्लीज करूंक, तांकां खुशी करूंक आनी करचें. मागीर तांचे तावन वो एक्सपेक्ट केल्लो मान रेस्पेक्ट म्हणल्यातल्या वेळार व्हडली मणी ताका बसोवंक दिनातल्या वेळार ताका कठीण राग येता आनी हांगा येवन तसो राग करता. मस्तू अनुकूल व्हडलें घर, व्हडली आस्त, जागे, तें पुरा व्हडल्या कामार वचून घरा समाधान ना जाल्यार. व्हडलें कार, व्हडलो ग्रोट्टो घरा मुखार, व्हडलें घर, कितलें लाखांचें करोडांचें घर गी आनी तशें. पूण घरा भितर पळया तशें. देखून कले म्हूण विचारतात तें हें कित्याक तो तशें करता. भुरगीं विचारतात म्हाका परतून बारी लक्षणाचें. तोय बरो सोबिता, बरें न्हेसोन पुरो आयला, बरो सोबिता, बारी लक्षण. आनी ती बरी. आनी भुरगीं मस्तू लक्षण दोगांय. आनी विचारतात तीं कित्याक अशें गे म्हणून विचारतात. तशें आसतना एक कळलें मनशांचें म्हणटा ताका स्किझॉयड पर्सनॅलिटी डिजॉर्डर म्हणटा. स्किझॉयड पर्सनॅलिटी डिजॉर्डर म्हणटात. हाका 7 लक्षणां ह्या मतीच्या मानसीक संगतीक व्यक्तित्वाक, ह्या मानसीक व्यक्तित्वाक 7 लक्षणां आसात. ते कळलीं 7 लक्षणां म्हणून पळया. ह्या 7 लक्षणांत 4 लक्षणां आसल्यार हें स्किझॉयड पर्सनॅलिटी डिजॉर्डर आसा म्हणून. 4 लक्षणां आसा जे 7 4 म्हणी आसा जे. एक काल म्हळ्यार तांकां क्लोज फ्रेंड्स, लागचिल्लो संबंद तांकां आशा ना. आतां आमकां आशा आसा, म्हजी क्लोज फ्रेंड्स आसात,
तांचे कडेन उलयचें, तांकां आसाचें, तमाशे करीचे, संतोश पावोवचे. आनी तशें म्हणटा क्लोज फ्रेंड्स आसात, आमकां आशा आसा तांचे कडेन उलयचें आनी टायम तांचे कडेन करचें म्हणून क्लोज फ्रेंड्स आसा. तशें ल्हान सगळ्यांक आसता क्लोज फ्रेंड्स आसा आनी एन्जॉय करचें तांचे सांगता. तांकां आशा आसता क्लोज रिलेशनांत आशा आसता आनी क्लोज रिलेशनशीप एन्जॉय करचें म्हणून बगता. हांकां बगना, हांकां आशात ना क्लोज फ्रेंड्स जायचे म्हणून. तांचें काम बसलें केलें, क्लोज फ्रेंड्स नाकात, आशात ना. ती भुरगीं म्हणटात आमचे फ्रेंड्स आयलो तो किरकिर जाता म्हणून वयर सकयल तो वयर येता सकयल येता, वयर सकयल वयल्या रुमा येता सकयल्या रुमा येता, ताका विरार जाता. देखून आमी कोणाक फ्रेंड्स आपयना म्हणाली म्हणल्यार ती. तशें देखून तो एन्जॉय तूं करिना. कोणी इश्ट आयल्यार आमी संतोशान एन्जॉय करता, उलोवचें आसचें आनी परत एन्जॉय करता तांची कंपेनी. हांकां ताची कंपेनी तांची इश्टा घातत नाका वय. आनी कुटुंबांत थोडीं लागशिल्लीं मनशां तांकां नाका. कुटुंबांत आतां कुटुंब बायलेची भयण आनी बायलेच्या भयणीचो न्हवरो ताचें कुटुंब या तशें, आनी आपणाचें भयणी भाव आनी पुरा आनी तांचे भोवजीचें कुटुंब आनी वणयेचें कुटुंब तें कांय नाका. आजी दोगां भुरगीं तो तितलें जाल्यार पुरो. तीं तांकां थोडी ताका जड जाल्ल्या बरी बगता. चड तांणी उलोवण जो तांचेतल्याक तासाचें तशें म्हणून आनी पुरा तो एन्जॉय करना. आनी एकल्यानच रावचें, एकल्यानंत हें दुसरें लक्षण. एकल्यानच हें आसचें, एकल्यानंत आसूंक ताका एकलो आसाचें. कोणी ताचे खबऱ्यो वचूंक जाय म्हणल्यार बरी. एकल्यानच काम करचें, सॉलिटरी एक्टिविटी म्हणटा हांव. एकल्यानंत काम करचें दोगांनी काम केल्यार जायना. तशें एकल्यानंत काम करचें तशें जाल्यार काम जायचें. दुसरें दोगांनी कायल्यान काम करचें जाल्यार ताका मन ना. आतां मेस्ताचें काम जाल्यार एका मेस्ताक पत्र बांदचें आनी एकल्यान शिमेट दिचें. एकल्यानंत काम करूंक जाता की जायना. देखून ताणें घालें म्हणल्यार ऑफिसान बसून एकल्यानंत लेख बरोवचें, एकलोत काम करचें जाल्यार जाता. दोगांनी काम करचें ताका लायकच ना. देखून सॉलिटरी एक्टिविटी म्हणटा आमी ताका एकल्यानंत. आतां मीस पेटयता, हांवें मीस पेटयचें, एकल्यान सिंग करीचें, एकल्यान जाप दिवचें, दोग जाण एकल्याक मीस पेटयचें जाल्यार ताणें एकल्यानंत करचें काम मात ताका लायक. तशें देखून काम करून जाल्ल्या नंतर तो खोलें काम करून दियेक ताका खुशी पावना. तो हें दुसरें लक्षण. काम जाल्ल्या नंतर तूं खुशी पावचें. आतां ती रांदप करता आनी म्हणटा सगळ्यांक बरें जाता म्हणटा न्हू, कितली खुशी तिका म्हणना. फाल्यां परतून बिरयानी करता, ही दंब बिरयानी विशेश तरेची दंब बिरयानी ती फाल्यां करिया म्हणटा. हें चिकन हांवें रांदलां, हें तुमकां लायक जाल्यार फाल्यां करता म्हणून खंय पुरो मसालो घालून आनी परत हें केलां. देखून ती संतोश पावता. थोडे फावटी हाका संतोश सुचना. थोडे फावटी बाल मनशां थोडे खंय रांदप आनी करतात तांकां खुशीच ना. केल्यार तांकां इंट्रस्ट ना. करून दवरलें वचून तांचे येतल्या कोणी काडलें म्हणल्यार तें बरें जालां म्हणल्यार तांकां खुशी जायनात आनी कांय जायना म्हणल्यार तांकां खुशीच ना. मागीर काम करूंक नाका. कलेंत आनी करचें इल्लेशें काम, चड काम करूंक नाका. हें ताचें लक्षण. चड काम करूंक ना, कामांत आसक्त ना. हें तिसरें लक्षण. थोडीं कामां करतात नांतर खंयचेंय नाका म्हणून. थोडीं तांकां जाय जाल्लीं कामां करतात, थोडीं नाका. टेक फ्यू एक्टिविटीज ओन्ली. थोडीं मात कामां करतात. हें लक्षण. आनी एक लक्षण म्हणल्यार तांकां क्लोज फ्रेंड्स नात. पयल्यान संबंद ना, आमकां क्लोज फ्रेंड्स आसात, तांकां क्लोज फ्रेंड्स नात. हें आनी एक लक्षण. मागीर आनी एक लक्षण कितें गे म्हणून सांगल्यार मोगाच्यानो, तुमी तांणी काल्यान काम केलें, तुवें बरें काम केलें आनी बरें दिसता म्हणून सांगल्यार, तूं बरें कार व्हरून गेलो, तुजें ड्रायवींग बरें आसा म्हणून सांगल्यार तांकां खुशीच ना. यो तूं रफ ड्रायवींग करता, गुंडयेंत आनी घालताय म्हणून सांगल्यार टिका केल्यार तांची प्रतिक्रिया ना. तांकां उगडशिल्ल्यार टिका केल्यार तांची प्रतिक्रिया आसन कांय तांकां बोगाना. ओगेत रावतात, दोनी केल्यार ओगेत रावतात. ओगेत तशें बोगणांनी थंड, इमोशनली कोल्डनेस म्हणटा. इमोशनल कोल्डनेस म्हणटा हांव. बोगणांनी थंड म्हळ्यार बोगणां नात. हांवें मोग करचें, हेरांनी मोग करचें आनी हांवें आसाचें, तांकांय आसायचें. वॉर्म थोडे आसता आयिल्ले क्षण आमकां बरो समतो वॉर्म म्हळ्यार बरी उब भोगतात आनी आयल्यार खुशी जाता. तांची बोगणां उबेचीं उब दिता, एक खुशी करता, संतोश करता. आमचें कांय ना, थंड. कांय काळीज नातल्या बरी कोल्ड. तोशें पळय केदार फ्रिजान दवरलें थंड आसता. तशें कूल लायक कुंभार म्हणटा आमी. तशेंत देखून कूल आसचें. तांकां संतोश करताचें म्हणल्यार आनी कांय ना. तशें कांय ना. हसोन खेळोन आसल्यार आमकां इमोशनली वार्म म्हणटा आमी. हसोन खेळोन आनी डिटॅच, कोणाक एटॅच ना, कोणाच्या लागीं पयस एक चोरी. डिटॅच्ड म्हणटा, इमोशनली डिटॅच म्हणटा आमी. कोणाच्या लागीं ना, कोणाक संबंद ना.
कोणाचो संबंध करूंक नाका, तांकां ताका गमांत दिनात, गमांत दिनात. मोगाक, संतोशाक, संबंधाक आनी संतोशाक कांय ताका गुमानंत दिनात, गामांनी दिनात, गुमांनी दिनात. मोग करूंक नाका तांचेतल्याक. मागीर लग्ना जिवितांत लग्नांत फटोवंक तांकां इंट्रस्टच ना, ताका आशाच ना, इंट्रस्ट आसाक्तच ना. काजाराची खबर काडली एक तराचो राग, काजाराची खबर काडून तांचो इंट्रस्टच ना, काजरच करूं नजो. एकसुरे आसूंक, वण्टी आसूंक आनी इल्लेशें जायलें काम करूंक तांचो मात इंट्रस्ट. हाका हांवें सांगिल्ल्या ह्या 7 गुणांत मोगाच्या न्हू, हे 4 गूण आसल्यार, ह्या 3 गूण आसल्यार ही पिडा आसा म्हणून, ही मानसीक पिडा स्किझॉयड पर्सनालिटी डिजॉर्डर म्हणटा ही पिडा आसा म्हणत. हे व्यक्तित्व आस्ताव्यस्ता, ही व्यक्तित्व आस्तावता संगी वेचे 5 गूण म्हळ्यार खंयचे ते? ह्या व्यक्तित्वा सांगात आसात ते 5 गूण खंयचे? एक अणभवकाक चड वत्त दिवचो तांणी, अणभव जायचे तांकां. केदाळे म्हाका अणभव जायचे म्हणून, अणभवगाक चड वत्ताय दिवचे, अणभव जायचे म्हणून. देखून एकांत काम केलें, ते अणभव जोडलो, मागीर आनेकाचे तकले अणभव ते. थोडे भुरगे 10वेंत ते कशे सोशल आनी बरें शिकता म्हणटात, मागीर PUC जाताना मॅथ्स काणयता म्हणटात, मॅथ्स आनी सायन्स काणयता म्हणटात. सायन्स आनी मॅथ्स काणयले उपरांत तेंय तांचे दुसऱ्यांत नडटे. देखून व्हडल्या भुरग्यांक आमी कावन्सिलींग करता, एकच काणोवंक आनी पुरा सांगता आनी तांकां खंय करचें, खंय येता, खंय करता म्हणून गोतूना. आतां BCom शिकलो एकलो बारी हुशार म्हणून ताच्या इश्टान सांगून, तो इश्टांक येयलो आमकां वळखीचो, कशें सांगून एक आमकां ताका भायर धाडिजेत तुमी म्हणून. मागीर आमच्या इश्टाड्यांनी आमी उलोवन करयांक गे म्हूण ताका आपयलें. वो इतलो आमचे कडेन प्रेशर घालता, एक ताका धाडिजे फादर, ताका धाडिजेत म्हणून. हाका आपयलें. वो आयिल्ल्या क्षणां म्हजे कडेन सांगता खलें काम जाता, ओट्टू भायर गेल्यार खलें काम जाता म्हळ्यार खलें ट्रेनींग केलां, इतलीं 15 वर्सां कॉलेजीक गेलाय तूं कशें खलें जाता म्हणून सांगलें. एक सांगतो आमी सारी जेता डगलें काम म्हूण, खलें सांगायचें म्हूण खलें जाता म्हणटा. तर त्या मनशाक एक डिरेक्शन ना, ताका डिरेक्शन ना, तशें खलें जाता म्हणून आनी पुरा. देखून मोगाच्यान अणभव जाय म्हणचें, अणभव जाताना मागीर तें तांकां करूंक नाका. देखून अणभव. मागीर कोणा संगी उलोवचें उणें तांणी, कोणा संगी उलोवचें उणें. देखून तेका आमी म्हणटा ताका इंट्रोवर्ट म्हणटा, इंट्रोवर्ट उलोवचें उणें, मिक्स जावचें उणें, हेरां सांगाता शेअर करचें उणें, ताका इंट्रोवर्ट म्हणटा आमी. लो कॉन्शियसनेस, जाग मागना. आतां एका वयल्या परिस्थितींत आसा. आतां पळय लो कॉन्शियस म्हळ्यार इतलो लोक आतां कोरोनांतून मरतात आनी पुरा, तांकां तें पडोवन तोसोना. तांकां कायलें कोरोना म्हळ्यार कायलें तांकां ताच्या मांड्याक तोसना. कॉन्शियसनेस, लो कॉन्शियसनेस, जाग माग इल्लें उणें. कितें जाता समाजीन, कितें घडटा घरांत, कितें जाता कितें घडटा कांय पडोवन वचना तांचेतल्याक ती. तशें लो एग्रिबलनेस म्हणटा आमी, उणें आसा हामाता. तीं थोड्यांत वप्पानात, खलें सांगल्यार तांकां वप्पोवचें आनी पुरो उणें. आनी मोगांत उर्बत्त ना, मोग करूंक आनी पुरो उर्बाना. तीं कोणी आसल्यार उलयल्यार प्रतिक्रिया दिनात. ती कोणी आसल्यार उलयल्यार, कोणी आतां हांगा आसात, कोणी उलयल्यार तांकां प्रतिक्रिया दिनात. ओगेच बच्चें आसतात. डिटॅच सांगात नाका तांकां. कोणाचें आमी सांगाता शेतान कोणी आयल्यार सांगाता बसून उलयल्यार आनी घरा गेल्यार घरा गेली तांणी दुसऱ्यांनी उलयचें, एकडे मुल्याक वचून बसलीं, तीन पळोवन बसलीं. डिटॅच, वेगळेंच. घरांत आमी पळयलें आवय बापूय आनी एक भुरगें त्या घरान ओट्टूक आनी वय ओट्टूक. थोड्या घरांत आवय बापूय आनी एक भुरगें ओट्टूक, 5 जाणां ओट्टूकात. आवय बापूय त्या घरा भुरगें ओट्टूकात 5 जाणां आनी एकलें इंगड रुमांत. एक आवय म्हाका फोन करता, परतून रुमा भितर गेलां, 5 दीस हांव रुमा भितर खंय उठून येता, इल्लेशें घालें पोटाक खाता, दिसाक हेपटी बागोवन अशें जालां, रुमांतून भायर येना म्हणून. हीच पिडा. देखून मोगाच्यान हांचे एक म्हळ्यार बिईंग सेल्फ सफिशियंट, कोणाचेर भार घालूंक नाता. आपणा इतल्याक आपणाचेर भार घालचो. बिईंग सेल्फ सफिशियंट म्हणटा हांव. कोणाचेर भार घालूंक नाता, कोणाचो आदार नाका, कोणाचो मोग नाका, कोणाची गरज ना म्हणल्यार बरी. पॅसिव, निरासक्त, पॅसिव म्हणल्यार बरी. कोणीय प्रभाव घाल्यार बदलूंक बिलकूल आयकनात. आमी कोणेंय प्रभाव घालो जाल्यार आमी कितले पटीन त्या भुरग्याक आमी त्या चेडवाक रुमांतून भायर येना, कितलें उलयलें हांव ताचे कडेन, कितलेंय केलां हांव, पूण प्रभाव घालूंक बारीक कश्ट. इल्लेशे 2-3 दीस आयकता काय, मागीर पयलेंच्या बरीत बिलकूल आयकनात. चेंज करूंक नाका, वखद काडूंक नाका, बारीक कश्ट जातात. सायकोथेरपी करूंक आयकनात. आमचे लागीं येवन मागणें करूंक, हांगा बरोवंक बिलकूल आयकना.
देखून ती आमकांच घरा येया म्हणटा, तुमी आयल्या इल्लें बरें जाता, एक 15 दीस म्हणी बरें जालां पोर, येया फादर म्हूण सांगतात. कितलें रेपटीन पयसो वचपाचें कश्ट जाता, तांकां काडूंक मस्तू कश्ट जातात. देखून थोडे फावटी सायकोथेरपी आमी करता तांकां मागण्यांक करून कावन्सिलींग करता, केल्यार थोडे फावटी प्रेजर ना म्हणून आयकनात म्हणून बघता. देखून तितल्या फ्रेंडशीप करून, तितली वळख दवरून, तितल्या मोगान उलोवन, ताचें कांय दुरसां नासतना, ताका बूस सांगनासतना त्या नमनेर कावन्सिलींग केलें. मात तशें केल्ल्यान आमी दोगां चेरक्या भुरग्यांक बरें करून एकलो आतां लंडना पावला, रुमांतून भायर ते नासलो, इस्स ताका सिजॉयड पर्सनॅलिटी. देखून ह्यो गुतयेन रुमांतून भायर ते नासलो. ताणें एक दीस रूम आमी घरासो रावल्या, लिपो रावल्या, आनी ताणें रूम उक्तें केलां. ना वय म्हणटाना आमी पळोवंक गेल्या, हें केलें रूम म्हणटाना, ओ बाबू तरणाटो बरो आसा म्हूण ताचेर उलयल्या. लंडन जावन शिकून आयला, मागीर हांगा येवन वचना म्हणून. मागीर तशें ताचे कडेन उलोवन कावन्सिलींग करून आमी तशें एका पाद्रबाच्या प्रभाव आशिल्लो, ताणें करचेत बरो करचें म्हज्या नेव्यूक म्हूण सांगल्याक मागीर ताच्या सांगता मेळोवन आमी अशें केलें. देखून ताचें काम पळयता देखून मोगाच्यान एक तरणाटो आयिल्लो. एका तरणाट्याचें घडीत तुमचे मुखार दवरता आनी ताच्या मुखार आमी आतां एनालायज करया. एक तरणाटो हांगा आयिल्लो, ताका त्या कुटुंबाच्यांनी हांगा आपोवन हाडुल्लो. ताचें कंप्लेंट म्हळ्यार डिप्रेशन म्हाका म्हणून. डिप्रेशन म्हळ्यार म्हाका न्हीद ना, म्हाका बूक ना, मागीर म्हाका खालें म्हूण सांगल्यार खालें हांवें करूंक इंट्रस्ट ना म्हणून. म्हाका त्राणंत ना, निसक्त जाल्यार जाता, त्राणंत ना, बोळूत ना, लो एनर्जी म्हणलो, लो एनर्जी. म्हाका काम करून निसक्त म्हणलो, निसक्त सकत ना जिवांत, कांय सकत नासल्या बरी बगता म्हणून. मागीर खंयच्यान ती इंट्रस्ट ना, खालें करया म्हळ्यार म्हाका इंट्रस्ट ना म्हणून. मागीर कॉन्सन्ट्रेशन ना, खालें करून बसल्या क्षण मांडो खंय कांय करूंक जायना, कॉन्सन्ट्रेशन ना म्हणलो. थोडे फावटी म्हाका जेवचेंत ना, खंय फुटोवन चलया, पयस चलया, जेवचेंत ना कहली, बोगणां येतात म्हणलो, म्हाका डिप्रेशन येता म्हणलो. मागीर 6 म्हयन्यांत हांव न्हू देदेस्पोर जाल्ल्या बरी बगता म्हणलो. 6 म्हयन्यांत हांव म्हाका देदेस्पोर जाल्ल्या बरी बगता म्हणलो. मागीर ताका एका चलये लागीं इल्लोसो संबंद आशिल्लो वय. तो संबंद आतां पाड जाला, 6 म्हयन्यांत हांव पाड जाला. ते मतींत घट्ट ताणें धरलां. इल्लोसो संबंद आशिल्लो म्हणटा तो, ती उलयताली म्हजे कडेन. मागीर मतींत हांवें म्हाका तें इल्ल्या तेंपानींत म्हाका तुज्या लागीं जायना, तुज्या लागीं बोगणां नात, तूं म्हाका बोगणांनी लागीं येनाय. म्हाका हांवें बोगणां विचारलें वळ्यार तूं खंय गेसताय, तुका बोगाना, देखून म्हाका मुखार वचूंक जायना म्हणून इल्लोसो तेंपू तें सांगता आसलें. मागीर तें सोडून गेलां. आतां तें मतींत हांवें घट्ट धरलां, जीवघात करूंक म्हाका चिन्नां येतात म्हूण सांगता. तो संबंद म्हजो आनी ताचे मदलो संबंद पाड जाला, तें आतां म्हाका मेळना. पयलीं अप्रूव मेळटालें, म्हाका आतां मेळना, तें एक रिजान सांगलें ताणें. मागीर ताका बगता हांव प्रे जेन्ना म्हणलें चिन्नां येतात की हांव प्रे जेन्ना, म्हाका मोल ना, म्हाका वेल ना, आय एम नॉट वर्थ इट, आय एम नॉट वर्थ ऑफ लिवींग म्हणून, म्हाका नाकात म्हणून. देखून घरांत तवळ तांकां गांवांत तवळ व्हडलें ताका बगता कायलें म्हळ्यार ताका राग येता, व्हडलो ताळो काडटा घरांत, व्हडलो ताळो काडटकीच पटी घर आलल्या बरें जाता म्हूण. मागीर थोडे फावटी एकच परी हेरांचेर राग आवटबर्स्ट म्हणटा आमी, एकच पटी राग काडटा तो, खोलो राग काडटा आनी उलयता म्हणना 15 मिनटां गालटूच सगळ्यांक घर हालता. मागीर कांय जायनातल्या बरीत मागीर वयर येता, सगळें येता, उदक पियेता, च्या पियेता, कूल जावन बसता, मग लो ताळ्यान उलयता. नाना तरान बोगणां दाखयता, राग, चिंता करची, बेजाराय करची, हें सगळें तो दाखयता. त्याच्यांत हेरांचेर आनी थोडे फावटी परिस्थिती दुरसाता. ही परिस्थिती म्हजी परिस्थिती दुरसोवचें, ताचे वरी अशें जालें, हाचे वरी अशें जालें, म्हजें कामाड येता जालें, अशें जालें, परिस्थिती दुरसोवचें आयकून खाण इरार जाता. सांगलें तर सांगून आनी परत तशें. पर्सनल हायजीन म्हणटा आमी, नितळकाय, पर्सनल हायजीन म्हणटा न्ही, बरें वस्तूर नितळ घालचें म्हणून. थोडे फावटी भितरल्यान बाणयेन घामान 2-3 दीस जाल्यार बदलिना आनी कश्टांनी न्हांवंक येता. इल्लेशें न्हांवंक गेलो तोंड दुल्यान आयलो म्हणून ना, केस आनी परत तें कांय ना, पर्सनल हायजीन आनी कांय ना, नितळकायत ना. पुअर इटींग हॅबिट्स म्हणून खाण जेवण आनी पुरा खालें इल्लेशें खाण येयलें, आपणाक जाय जालें बरें इल्लेशें कुडीक जाय जालें कोणें बरलाक शीत तितलें खाण येयलें आनी शीत जेवलो, लोणच्यान जेवलो, तशें पुरा एक इल्लीशें रांदय काणया, एक मासाचो कूड काणया, एक हांगा म्हणजे कुडीक जाय जालें बरें हिंसून कांय तें कांय ना. पुअर इटींग हॅबिट्स म्हणटा आमी. मागीर गोडचें दुडू हाडचो, सांबाळ हाडचो, कामावचें, ही जबाबदारीत ना. गोळोवंक हांवें काम करीचें, गोळाचें काम करीचें ना, काम करनाचें तें जबाबदारी म्हणलीच ना. केदाळे काम करून दिलां, काम करून दिल्यार एबसेंट फॉर वर्क,
कामाक वचना ताची वैयक्तीक चरित्रां पळयल्यार आवय सिंगल पेरंट बापूय सोडून गेला आनी बापाय कडेन 1-2 वर्सां नातली आनी देखून बापूय थंयच राव म्हणून वचून गेला. ही वचून भुरग्याक हाडून शीत वचून तिच्या घरा वचून रावल्या आनी तशें आवयन वागोवना म्हणटा तो, म्हणजे आवयन म्हजो मोग करूं ना म्हणून, म्हजो आवयन मोगूच करूं ना म्हणटा. आनी व्हडली मायन ताका वागयल्लें, ल्हान व्हड केलें व्हडली मायन. आवयन मोग दिवना, म्हजी जतन करूं ना, म्हजें कॅर कळो ना, म्हाका वागोना म्हणटा. बारीक सपनां ल्हानता व्हडलें सपनां येता व्हडलीं सपनां व्हडलो मॅनेजर तेजे व्हडल्या कंपनीचो, व्हडलें घर बांदीचें आनी म्हणून व्हडलें सपनां येता, सपनां देखता. पूण अणभव ताका त्या बारीक सपनां येता, तें काम करना आनी अणभव ना. हांवें अणभव चोडीचें तें काम करीचें म्हणलें ना, त्या कामाक हांवें तयार करचें म्हणलें तें खायना. व्हडलीं सपनां मात ताचेंतल्याक असो बरो इंगड एकलोच सॉलिटरी एकलोच आसचें ताणें, कोणा लागीं ना, आतां इश्ट नात, संबंद ना आनी संबंद उणें, इश्टा सांगता मेळचें उणें, इंट्रोवर्ट. ताचेंतल्याक बगणां उणी, बगणां मोग, दया, बिरमोत हेर सांगें बरसोनचें, फ्रेंडशीप शेअर करचें, ही बगणां आनी पुरा कांय नात. ड्राय आनी एक बरें घड म्हणल्यार बरी तली जिणी ताची. व्हडली माय सरली आयल्या वार ताची व्हडली माय सरली आनी व्हडली माय त्या दाळ सरली ताची आनी तो 13 वर्सांचो आसतना व्हडली माय सरली. वय आनी आतां आजो सांगाता आसलो, आज्या सांगाता वो रावतालो, आज्या सांगाता. आनी आवयचो भाव आसलो, माम आसलो. हे आजोय व्हडली माय सरली आनी आजोय आनी आवयचो भाव म्हळ्यार माम, दोगी जण मिलिटरी गार आनी तांणी दोगांयनी हाका मिलिटरी रूल केदाळ उठाजे, केदाळ इस्कालो सजाने आनी केदाळ ताणें फाटयेचे आनी कदाळार न्हयचे आनी कांय मिलिटरी रूल करा. मिलिटरीन केल्ल्या बरी मिलिटरीचें शिस्त डिसिप्लीन बारी स्ट्रिक्ट आनी उलाणें उणें. ते मिलिटरीन सद्या उलयनात खाली उलोवचें बारी उणें रेगरो आनी पुरो डिसिप्लीन टायट आनी पुरो ताय वेरी स्ट्रिक्ट आनी पुरा. देखून ताणें 10वी केलें, मागीर PUCन ताणें कॉमर्स केलें, मागीर डिग्री करून MA केलें ताणें इकॉनॉमिक्सान MA केलें. MA करून मागीर MAन म्हळ्यार पोस्ट ग्रॅज्युएशन PG केलें. ताका एक काम मेळ्ळें, कामा कडेन मस्त कश्ट मेळ्ळे ताका, मस्त कश्ट मेळ्ळे म्हणटा कामांतल्यान ताका काडलें. म्हळ्यार वो एकल्यान रावचें बरी, एकल्यान काम करचें बरी आनी बरा. मागीर कामांतल्यान ताका कामांतलें काडलें ताका व्हडलें लायक करनासलें. मागीर ताचें कामा कडेन ताका लायक करनासलें म्हणून वो एकलो तालो, मागीर हाका कामांतल्यान तें काडलें. हाची पर्सनल हायजीन उणें, नितळकाय उणें, कुडीची नितळकाय आनी पुरा न्हांवचें नीट आसचें आनी पुरा कांय ना. थोडे नक्षो लांब आनी थळ नासलो, केस आनी सोमा उगय नासलो आनी कुडीची नितळकाय उणी आली. पर्सनल हायजीन बारी उणें आनी एकलोच काम करतलो. काम करच्या जाग्यार आतां उरल्यात उलोवन आनी पुरा एक ताचें मेज एका सायडीक पडचें, त्या सायडीक बसून मेजार बसून काम करतालो. आनी कोणाक एक ताणें अशें पटलून धरून गी, एक कोणाचो हात धरलो, एक कोणाचो पटलून धरलें नातना. आतां इश्ट म्हणटा खांद्यार हात घालता हांव, पटलून धरता हांव, तें कांय ना. थोडे फावटी खंय ताचें कुटुंबाची म्हणाली तांच्या घरा आयल्यार हळड्यांत आयल्यार येचें खंय, त्या घरा कडच्या सायडीक एक माड आसा, त्या माडा पटलून धरचें खंय. तितल्यान एक आंब्याचो रूख आसा, आंब्याच्या रुखा पटलून धरता खंय वचून, ते वयर पळोवचें खंय, आंब्याच्या रुखा पटलून धरचें खंय. आनी तें तांणी पळोवन आसता हें पुरा पळोवन तांणी हांगा आपोवन हाडला तांच्या घरा आयिल्ल्या वेळार. आनी चड म्हळ्यार तें म्हळ्यार म्हणटा खंय परिसराचो प्रेमी हांव, परिसर म्हजें म्हणून. वय परिसर म्हजो बगना म्हणून तशें ताका बगणांचें कॉन्टॅक्ट ना, सांगाता फ्रेंड्स नात. एक सुरेन जिवीत एकलो सासूंक आशा, कोणाकच तें ताका परिसरा फ्रेंड म्हणल्यार. आनी चेडवां संगी सळावळा इल्लीशी सळावळ इल्लीशी आसली चेडवां सांगात, इल्लीशी वैगिनीशी, ती पावना ताच्या प्रिय चेडवां कडेन उलयचें आसाचें वळखीच्या कडेन, तांचे कडेन ताचें काम करचें, ताचेर कितें कशें घरा कोण कालें कितें पुरा इसान वळो करचें आनी कांय ना. 6 म्हयने चड म्हळ्यार 10 म्हयने चेडवां कडेन उलयता, मागीर चेडवां कडेन उलोवचें नाका म्हणून, बगणाचो संबंद नातुलो म्हणून, बगणांचें कॉन्टॅक्ट ना म्हणून.
बगणांचें मेळापत नासलें. बगणांचें मेळाप म्हजीं बगणां ताचीं बगणां सांगता मेळाचें तशें. देखून ती बगणांक कांय सांगना. तो आसतना हांवें आसून म्हजीं बगणां दाखयल्यार खुशी जाता. नासल्यार तीं बगणां दाखयता, तूं बगणां दाखयनासल्यार बगणांचें मेळापत ना. तशें बगणांक अपेक्षा ना. आतां भारी आमी थोडे फावटी आपूण नितळ आसाचे म्हणून ताका कांय ना ताजे बरें शाबी म्हणटा आमी. कांय बरें तितलें बरें ड्रेस आनी कांय ना. ताणें ऑफिसाक येतालें बरें कशें वचाचें. भितर मेळ्ळ्यांत थोडे फावटी बणयान उमळ नासलो. बणयान वस्तूर कांडी उमळटा म्हणल्यार कांडी ना तेंत घालतालो काल गळ्यांत. तशें शाबी दिसतालो. पूण चेडवां कडेन उलयतना ताच्या चेडवा कडेन सांगतालो खंय ते चेडवांचे कडेन सांगतालें खंय तुवें भारी नितळ आसाचें म्हणून. तूं कित्याक नितळ नाय, तुवें कित्याक नितळ नाय, चुडीदार कित्याक इस्त्री घालूं नाय म्हणून. ती इस्त्री घालून बरें करून चुडीदार घालें जाल्यार तुवें कित्याक शर्टाक इस्त्री घालूं नाय म्हणून चेडवा कडेन सांगचें खंय. ताणें भारी नितळ आसाचें, ताणें मस्त हायजीन आसाचें म्हणून. आनी तुवें बरें दिसाचें म्हणून एक दिसा म्हणचें खंय तुवें बरें दिसाचें, तुवें टॉप दिसाचें म्हणचें खंय चेडवा कडेन. वय आनी भारी नैतीक मौल्यां ताचे थंय आसा जाय म्हणून सांगतालो खंय. ना तर कोणाड उलोवन जो तुवें आनी फातां करून जो तुवें म्हणून नैतीक मौल्यां तुवें प्रामाणीक आसाचें आनी कोणाडे सोड उलोवन जो आनी भावार्थ सांबाळीचें म्हूण ताका बूस सांगचें खंय. हाचेर ती मौल्यां ती हाचे कडेन आसात की नात म्हणून दुसऱ्यां कडेन नैतीक मौल्यां आसाचें म्हणून चड सांगचें जालें खंय. एक चेडूं 6 म्हयन्यांनी सोडून गेलें. तें ताका भारी अपसेट जालें म्हूण तो सांगता. आमचे म्हजेडे म्हणलो हांवें विचारलें कोणी म्हण तुका फ्रेंड्स आली गे म्हणून. कोणी ना, एक चेडवाची वळख आली. 6 म्हयन्यांनी तें सोडून गेलें. तें म्हाका अपसेट जालें. तें आनी एक धर्माचें, आमच्या धर्माचें न्ही आनी एक धर्माचें, हाची भलायकी बरी ना म्हणून तें सोडून गेलें. तुजी भलायकी बरी ना, केदार तूं एक तर भलायकी बरी ना म्हूण तें सोडून गेलें म्हणून. तो भारी ताका कश्ट जालें खंय. हें गडीत घेवंक ताका कश्ट जालें खंय. ताणें वखदां त्या वेळार ताणें वखदांय सोडिल्लीं. आमी ताका दिल्लीं वखदांय दाक्तरा मुखांत्र दिल्लीं. तीं वखदांय सोडलीं. 3 म्हयन्यान ताणें वखदच कळोना. 3 म्हयन्यांच्या नंतर ह्या कुटुंबाच्यांनी परत ताका हाडलां हांगा. परत हाडलां आश्रमाक हाडलें. आतां ताची पिडा कठीण जाल्या. ताका एडमीट करचें पडलें आस्पत्रेंत. एडमीट करून तकलेचें मानसीक पिडेचें वखाद स्टार्ट करचें पडलें. देखून मोगाच्यान ताचीं लक्षणां आमकां कळ्ळीं. ताका संबंदांत आशात ना. एकल्याच काम करूंक आशा. सॉलिटरी एक्टिविटी एकल्यानूच काम करचें. दुसऱ्यान कोणें सांगता मेळून करचें नाका. इल्लेशें कोणें हाडल्यार कोणाक सांगता नाका. लग्ना जिवितांत इंट्रस्ट ना. थोड्या संगतींनी मात्र खुशी, उरल्या संगतींनी खुशी ना. इकॉनॉमीक शिकला वय, सदां एक वॉक करता आनी ती भितर भायर येता वय. क्लोज फ्रेंड्स नात. जिणेक एक शेवट म्हणलो ना, एक मारोग म्हणलो ना, एक वचून पावजे जाल्लो शेवट ना. आवय बापायचे नाट्य हाचेर प्रभाव घाला. प्रत्येक जाणा वयचिल्ल्याचे नाट्य बापायचे नाट्य हाचेर प्रभाव घाला. ह्या तरणाट्याचे नाट्य थाळ, ह्या तरणाट्याचे नाट्यांगी ताच्या आवय बापायच्या नाट्यांक इल्लेशें थाळ पडल्या बरें दिसता. देखून ताका आमी कावन्सिलींग केलें. ताका आमी देवाचें उतार दिलें. जुजोवांच्या वंजेलांत 15वा अध्याय 12वा श्लोक 12 ते 16 म्हणसर ताका वाचूंक दिलें. आनी ताका मस्तुपटी वाचूंक सांगलें. आमी ताका वाचून ताका एक सांगलो हांवें मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हूण ताका सांगलें. जेजून सांगलां एकामेकाचो मोग जेजून केल्या मोगा बरें नितळ काळजांत आमी मोग करचें म्हणून. आपल्या इश्टा पासत जीव दिवचे प्रास दुसरो व्हरतो मोग ना म्हणून जेजू म्हणालो. आपल्या इश्टा पासत जीव दिवता म्हणून. देखून हांवें सांगलें कळलो जेजूचो मोग पळय म्हणून. हांवें सांगलें ताका आमकां कळलें की सोंतो म्हजें ल्हानता हांव मोगाचें कंतार कोता गे तुका म्हजें खंय आयकताय गे म्हण विचारलें. आयकता म्हणून. आनी वॉट ए फ्रेंड वी हॅव इन जीसस ऑल आवर सॉर एंड ग्रीफ्स टू बेर. जेजूचें त्या विशयान त्या कंताचें कळलो तो मोगाचो इश्ट. सर आमचें कश्ट, सर आमचें दूख आमचें सांगता. तो वयता वताना वयले कुर्सार म्हणून. आनी तें वॉट ए फ्रेंड वी हॅव इन जीसस तें हांवें सिंग केलें ताका. मागीर मोबायल ऑनलायनार मेळ्ळें आमकां तें युट्यूबार. आनी ताका आयकोचें बरें केलें. आनी आमी सांगता बसून सिंग केलें तें. आनी घडये घडये आयको म्हणून सांगलें. देखून जेजू म्हणटा जुजोवांच्या वंजेलांत 15वा अध्याय 12वा श्लोकांत बापात हांव आयकलें सगळें हांवें तुका कळीत केलां उगडापें केलां म्हूण. तें देवाचें उतार. ताचें उतार आमकां वांजेलां आसा आमच्या हातांत. बापात हांव ताणें कितें आयकलां तें सगळें हांवें तुमकां कळीत केलां म्हूण. हांवें तुमकां कळीत केलां म्हणटा. आनी जेजू म्हणटा ताणें आतां म्हणजे आयकलें सगळें. ताणें म्हाका दुसऱ्यांक खालें म्हळ्यार हांव तुमकां साखर म्हूण आपयना म्हणटा जेजू. हांव तुमकां इश्ट म्हूण आपयता म्हणटा.
साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणून गोतूना, इश्टाक आनी एकलो इश्ट कितें करता म्हणून तो शेअर करता. देखून हांवें तुमकां इश्ट म्हूण आपयला तो साकर म्हूण आपोवना म्हणटा. कळ्ळें म्हणलें. देखून सोडोनदार जेजू सोडोनदार आमचो ती व्हरतो इश्ट म्हणून आमी वळखाचे. कित्याक वळखाचे की म्हणून ताणें आमचे खातीर जीव दिला. खुर्सार ताणें सॅक्रिफीस आमचो भेटयला. खुर्सार ताणें आमच्या खातीर ताचो जीव ताणें सॅक्रिफीस भेटयला. तो सदांच विश्वासी. तो कितें आमकां दिता म्हणला म्हण ताणें तो आमकां कितें दिता म्हणून ताणें बसयलां. ताणें सगळें तो दिता. बरो इश्ट तो. ताणें बसयलें खंयच्याच ताणें बायबलान कितें दिता म्हूण समाधान दिता म्हूण बसयलां. ताणें तसो सांगात दिता म्हूण बसयला. आनी ताच्या सांगात आमी ताणें सांगलें आमी केल्यार तो आमी ताचो सांगात आमी भोगता. तो आमच्या सांगात आसा. देखून मोगाच्यानो तो ताणें कितें सांगलां ताका बद्द तो कमिटेड. ससनाच्या ससनाक तो आमच्या सांगात आसा. तो कमिटेड. तें बसयलें खंय दिता तो दिता. ताका विधेय जाल्ली ताची सगळीं आमी ताका विधेय जावन ताचे रुली ताणें आमकां ताच्यो रेगरो दिल्या त्यो पाळल्यार आमी ताची इश्ट म्हणटा. तुमी म्हजे उपादेश तुमी पाळशात जाल्यार तुमी म्हजी इश्ट म्हणटा. ताचो वांटो आमकां कळयता. देवाचें उतार आमकां ताचो वांटो कितें घेवन आमकां कळटा. ताणें आमकां विंचलां म्हणटा. ताणें आमकां विंचून काडल्यात ताची इश्ट जावंक ताणें आमकां विंचलां. देखून तो आमचो इश्ट. हें ताका सांगले उपरांत ताका मस्त एक 15-20 मिनट आमी ताका सांगलो. ताका विवासान पॅसेज दिवन हें कंतार दिल्या आयकल्या बरीत मस्त बरो जालो. आस्पत्रेंतल्यान डिस्चार्ज केलो. घरा गेलो. मस्त बरो जालो. मोगाच्यानो ही लक्षणां आमकां आसल्यार आमी कावन्सिलिंगाक या. आनी कावन्सिलिंगांत आमी समजून घेया. इल्लेशें वखात, इल्लेशें देवाचें उतार, इल्लेशें आत्मीक नियाळ, इल्लेशें एनकरेजमेंट, इल्लेशें उत्तेजन, इल्लेशें मोगाचो संबंद इश्ट आनी तें पुरो सगळें सांगाता घालतना आमच्या जिवान आनंद जाता. तशें करून आमकां सरस्वती देव कृपा दिवन दी. आमेन. दिव्यवाणी